घेऊन आयल्या चिटचटियात रोज मी दायरा राखूया. हॅलो गोंयकारां, चिटचटियात ही कार्यावळ पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयचो जो तियात्र हांगासर जो जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा पॉलिटिकल सिंगर सेबे दे दिवार हाचो. तियात्राचें नांव दुदाच्या दोब्यांत. तो चलात मेळया ह्या तियात्राच्या वांगड्यांक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्रा विशीं अदीक माहिती. लेट्स गो. इश्टानो, आमच्या सांगात आसा पॉलिटिकल सिंगर आमचो सेबी दे दिवार आनी ताचो तियात्र दुदाच्या दोब्यांत आयज रवींद्र भवनान हांगासर चालू आसा. म्हणटच सेबी बा पयलीं सदां येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी दुदाच्या दोब्यांत पयलीं सुवातेक जेन्ना दुदाचो दोबो हें नांव येता तेन्ना सगल्याच्या तोंडाचेर एक हांसो येता. म्हणटकूच दुदाच्या दोब्यान कित्याक? जायते जाण अशें चिंतालेत की दुदाच्या दोब्यान हो तियात्र दाखयलो म्हणटच लायक कंपेर करूंक आवयचें दूद आनी भुरग्याक मेळोंक ना त्या 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 इंटेन्शनान वेताले जायते जाण. पूण हांवें हें नांव दवरलां आनी तियात्राची स्क्रिप्टूच सरप्रायजींग आसा. एंडींग पासून सरप्रायजींगूच आसा. सो हांव तातूंतलो एकूय पॉयंट हांगासर मेन्शन करूंक सोदिना, कित्याक जायतो ह्या तियात्राचो आवाज जाला. जायत्या जाणांनी म्हणलां तियात्र एकदम बरो आसा. सो कोणाक पळोवंक दिसता ताणें येवन पळोवचें आनी दुदाच्या दोब्यांत कितें मेवता तें तांकां तियात्र पळयलो म्हणटच गमतलें. जशें पळय तुवें आतांच सांगलां की तूं कांय डिस्क्लोज करूंक सोदिना, पूण पॉलिटिकल सिंगर म्हणटकूच लोकांचे जायते पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन्स आसूंक जाय. म्हणटकूच कितें एक्सपेक्टेशन आसलें लोकांचें? पॉलिटिकल सिंगर म्हणटच हांवें म्हज्या मना प्रमाणें हें डिसायड केलां तियात्र हांव जें बरयतलों तें फॅमिली प्लॉटाचेरूच बरयतलों. पॉलिटिकल कांतारां आसतलीं, पॉलिटिकल कॉमेडी आसतली, पूण स्क्रिप्ट जी येतली म्हजी ह्या फुडें ती सदांच फॅमिली प्लॉटाचेरूच येतली. इट वील बी अ मॅसेज फॉर द फॅमिली, सो दे कॅन कम अलॉंग वीथ देयर चिल्ड्रन, देयर पेरंट्स, हू एवर, एज अ फॅमिली येवन बसोन तो तियात्र पळोवचो. आनी हो म्हजो फॅमिलीज प्लॉट. पूण हातूंत कांतारां पॉलिटिकल आसा, कॉमेडी बरी आसा. यू कॅन से 80% कॉमेडीज आसा, प्लेनूय कॉमेडीज आसा. दॅट्स वाय पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीस तियात्र. आनी बरो वयता, एकदम बरो वयता. तरी तर हांवें तुका विचारलें, एक तियात्र सक्सीड जातलो जाल्यार, एक सक्सेसफूल तियात्र जातलो जाल्यार 80% कॉमेडी आसप हें गरजेचें? कॉमेडी म्हणटा ती तियात्रान गरजेची. एक्चुली सगळें गरजेचें, बट लोकांक कितें आसता जेन्ना तियात्र पळोवंक येता 80% लोक येता ती आसोंक जाय, मातशें मायंड चेंज जावंक जाय म्हूण येता. कांतारांय लोकांक जाय. आतां कितें आहा, जायते फावटी कॉमेडी तर बरी आहा आनी कांतारां बरी ना, कांतारां बरी ना मरे तियात्रान म्हणटा. सो ते जेन्ना लोक आपल्याचे पयशे मोडटा, लोकांक 100% एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करता, सॉरी, बट तातूंतलो 80% तरी येवंकूच जाय हें मनान धरून आमी तें पावल मारता तें लोकांक लायक जाता तशें मारूंक जाय. बट कॉमेडी इम्पॉर्टंटूच, कित्याक जो मनीस सीख आसता, कितें आसता, तो आपल्याचे कॉमेडीन आसोन तें मातशें तें मनाचेर विसर पडटा कॉमेडी आसोन. जरी तर हांवें विचारलें 8वें प्रोडक्शन तुजें एकदम जबरदस्त आसा म्हणटच, विल यू अग्री? हांव सदांच कितें जाणा तूं, हांव नको, जायते जाणांचें आसता मना प्रमाणें, हांव नको लोकांचें कितें, तुजें कितें आनी कोणाचें. बट थोड्यांचो 13 अनलक्की नंबर आसता, थोड्यांक लक्की नंबर आसता. म्हजें पयलें स्थान, म्हजो बर्थडे 18th, म्हजें शॉप आहा तेंवूय नंबर 8. म्हाका 8 नंबर न्हू सदांच लक्की. इट कॅन बी 8, 18, 28, 38, 40, बट एंडींग वीथ 8 इज ऑलवेज लक्की. आनी आतां हांव चिंतता 8th प्रोडक्शनूय खरेंच बरें जोरान चलता. दॅट मिन्स इट इज रियली अ लक्की नंबर. हाच्या फुडें आतां तुजें नेक्स्ट सिजनाक कितें आसा, कितें येवजण आसा? नेक्स्ट सिजनाक म्हणजे हांवें चिंतलां, हांव पयलो इस्टराकूच तियात्र काडटालो. हांवें तीन तियात्र इस्टराक दिले. पयलो म्हणटा म्हजो इंटरव्यू तियात्र कॉरेजमान काडलो हांवें. मागीर ह्या आमचे कायदे, गोंय कोणाचें, गोंयकारांचें पासियेंस सोंपलें, पॉलिटिकल तियात्र. इस्टर सिजनाकूच हांवें ग्रूप फॉर्म केल्लो. आतां म्हाका एक संदी मेवला इस्टर सिजनाक, सो हांव इस्टर सिजनाकूच कंटिन्यू करतलो आनी एवरी इस्टर हांव तियात्र काडटलो. लोक रावतलोच. ह्या तियात्रान निमाणो प्रश्न म्हजो तुका, ह्या तियात्रान तुजें गोजनादीक कांतार आयकोंक मेवता आनी लोकूय तुका बरो रिस्पॉन्ड करता. म्हणटकूच जें तुवें चाबूक मारलां तें सारकें मारलां? सारकेंच मारलां. म्हाका दिसता कित्याक उदक तकले वयर पावलें. एक्चुली आमी पालकार रावन वालगर उतरां उजार करूंक फावना. माची, पवित्र माची म्हणटा आमी. पालकार रावन आमी आमचें तितलेंच लिमीट दवरूंक जाय कितें आसा पळय तें. पूण
आतां आनीक तें ना तापटाचो जबाब तापटान दिवंकूच जाय समटायम्स यू हॅव टू गिव नॉट एवरी बट आमी म्हणटा 70-7 फावटी मनशाक बक्षीत आमी बक्षितात बट कितें आहा ओगीच रावप न्हू देवान पासून सांगलां तुजी चूक नासतना तूं सगळेच फावटी ओगी रावलो जाल्यार तें चूक आहा ती दाखोवंकूच जाय सो म्हजें एक हांव चडशें सोलो म्हणटा आसतना म्हाका एक ब्रेक घेवंक कहो दिसता लोक तितून इनवॉल्व जाता लोक आतां पासून हांवें ब्रेक घेतला आनी तो हांवें इचारला सांफ्रेश शावेराक ओकमान केला पळय ताजेर पीपल आर गेटींग इनवॉल्व मिनींग जाप करून आन्सर दिता सो लोकांची काळजां उचामळ मोना उचामळ जाल्यार रोगत शिजता इनफ इज इनफ म्हणला आतां ताणें सो ताका लागून म्हाका दिसता हांवें कितें संदेश दिला तो सारकोच कित्याक लोकांनी तो मानून घेतलो म्हणून सारकोच निमाणी स्वते जी आमची कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता हांव जायते फावटी हांवें प्रुडंट मिडियाचेर आयलां आनी प्रुडंट मिडियान म्हाका एक संदी दिल्या लोकां मेरेन म्हजो ताळो पावोवपाक आमकां म्हणटा लोक वळखतात सो पूण एक एक्स्ट्रा पॉयंट कसो आसता एडवांटेज आसता आनी हांव सदांच सांगता आतां जायते जाणांक हांवें पळयलां हांवें नव्या भुरग्यांक पालकार हाडली पूण हांव केन्नाच सांगिनासलो पूण आयज हांव सांगता हांवेंनूय नव्या भुरग्यांक पालकार हाडलीं हांवें फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री इन द तियात्र फील्ड म्हणटा पळय ती 12 नव्या भुरग्यांक लंडन व्हेली कोणेंच व्हरोंक ना आयज पासून कोणेंच व्हरोंक ना सेबिद्या दिवारान व्हेली आयज हें सांगचें पडटा कॅमेराचेर कित्याक आमी सदांच न्ही कितें करता पळय तें पड्ड्या फाटल्यानूच उरलें करूं केन्नाय सांगोकूय जाय आनी तीं भुरगीं म्हाका एप्रिशिएट करता गोंय कोणाचें म्हजो तियात्र डॉमिनीक बोकारान लंडन व्हेल्लो 12 न्यू फेसीस सोडून हांव अनिल ऑल्गा आंतोनेत दी मायना सोडून 12 न्यू फेसीस फर्स्ट टायम लंडन गेल्ली आनी ती कोण म्हाका विचारलें कोण ती पासून हांव सांगतलो सो हांव केन्ना म्हणून नया भुरग्यांक चान्स दिलो आनी ती आयज भुरगीं जायते जाणांच्या तियात्रान नासता पूण हांवें केन्नाच सांगूंक ना हांवें थोडे जाण आसा हांवेंनूच हाडली तशें ना तें सेबीत देवारांनी हाडली सेकेंड थिंग म्हजो चेडो एट द एज ऑफ 8 ऑन द आर्टिस्ट विजा हिस्ट्री इन तियात्र फील्ड लंडन गेला आर्टिस्ट विजा म्हणजे चेडू एट द एज ऑफ 4 सिंगींग सोलो हिस्ट्री इन द तियात्र फील्ड एट द एज ऑफ 4 लंडन गेला नाव माय सन इज अ यंगस्ट ड्रामर इन द तियात्र फील्ड प्लेईंग फॉर माय शो एज अ ड्रामर ऑश्मीन डायस जुनियर दिवार म्हणटाले सो आमची व्हडपणां आमी सांगूंक सोदिना बट एक टायम सांगचें पडटा कित्याक ना जाल्यार ती कोणाक खबर आसना व्हडपण अशें सांगूंक ना पदवी अशें सांगूंक ना पूण लोकांक गमोंक जाय म्हूण सांगलां आनी एक संदेश हांव दिवंक सोदतां हांव सदांच नव्या भुरग्यांक चान्स दितलो कित्याक हांव चान्स दिता पळय तो पळोवन हांव पळयतां पयलीं बाबा हें कशें आहा कितें आहा कित्याक तांकां चान्स दिलो म्हणटकूच तांकां एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें म्हणटकूच मागीर फुडें वचोंक चान्स पडटा सो हांवें ह्याय तियात्रान म्हज्या नव्या भुरग्यांक चान्स दिला 5-6 जाणां नवी आसा आनी आदीं दिला आनी फुडें दितलो आनी कोणाकूय दिसता बाबा एप्रोच जाता म्हाका जायते जाणां पूण टायम येतोच दितलो सगल्यांक बाराबरी दिवंक जायना थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू एक बोडी आतान दवरून कोणाच्या नुळी मोडूंक जाता कोणात बोडयो सोंपेपणी सांगात कोण मोडून दाखयता तूं एकलो स्वता पासोद झुजोन तुका रोखडेच तें आड उडयता पूण एकठांय झुजल्या सांग कोणाच्या नात लावूंक जाता इश्टानो आमच्या सांगात आसा आमचो महानंद फेम फ्रँकी गोन्साल्वीस येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन आनीक दुदाच्या दोब्यांत म्हणटकूच जेन्ना हो तुवें टायटल आयकलो तेन्ना तुज्या मनांत कितें येवलें जेन्ना दुदाच्या डोब्यान हो टायटल आयकलो म्हाका दिसलो एक दुसरेच एक आवयचें नातें जे कोणाक आवय सोपोन मागीर तांकां दुदाच्या दोब्यांतल्यान नातांतल्यान अशें कितें तितून वाडयता अशें म्हाका जेन्ना टायटल आहा तेन्ना दिसलो पूण मागीर सेबी बाबान ताका दुसरोच ताका रोंग दिला एक दुसरे भाशेन तो आठवे तरेन बरोवन हाडला आनी बरो शो जाला आनी आख्खो गोंयभर तो बरोच वाखाणला जायते जाण आमकां फोन करून मेसेज पर्सनल मेसेज धाडले एक बरो शो आनी स्पेशली म्हाका चड एप्रिशिएट केला लास्ट जी आमगे एंडींग आहा एक इतलो एंडिंगा इतली बरें एंडींग अशें देखून आमकां कमेंट येयला की लास्ट एंडींग पळोवनूच तेजे आख्खे पयशे भरले हे भाशेन हो रिस्पॉन्स अशें कितें आसा जे खंयचोच रोल तुवें आयज पासून केलोलो ना अशें आहा पालकार आज चडशे सगळे रोल केला हे रोल करून अशें ना आसतले आनी 2 फडे खूब आहाय आनी देवा कृपेन आनी बरे रोल करूंक जाय जायते तियात्र तुवेंनूय तुजें काडल्या म्हणटकूच कितें येवजिल्ला फुडें हय फुडें येवचिला म्हगेलो येता त्या वर्साक पावसाक म्हजो तियात्र येता तेन्ना म्हाका होच मोग तुमी दितले म्हणून हांव तुमचेर मोगान रावता कित्याक तुमी येवन म्हजो तियात्र सोबोवचो कित्याक तुमी नासतना म्हजो तियात्राक कांय वर्थ आसपाना
आता तुवें म्हटला म्हणटकूच लोक रावला आसतलो सो ऑल द व्हेरी बेस्ट अँड गुड लक थँक्यू देव बरें आम्ही लहान असताना आमच्या आवय बापूय एका मारेकार रेस्टॉरंटाचो ताच्या म्हटल्यार हांवेनूच तो ताचो सांबाळ केलो हांव दिसाचो कॉलेजीक वेतालो आनी रातचो कामाक वेतालो आनी आयज पळय हांव कुयटाक एक बरी सिरीज करता म्हयन्याक 1 लाख पगार सुट्टा 250 हांव ते रेस्टॉरंटाक धाडटा आनी 20 हांव मोठ्या रेस्टॉरंटाक एकदम बरो तियात्र सस्पेन्स आणि सद्याक सिजनान नंबर 1 तियात्र म्हणून पाचारतात आनीक भरपूर शो आसात आमकां देवाच्या कृपेन पावसान थांबवल्यार पुरो इतले शो आसात आनी कोणाच हे पावटी सायबीन कितें तरी वेगळेंच हाडलां हॉलांनी भरपूर लोक जाता बरी कांतारां बरी कॉमेडी आसा आनी एक सस्पेन्स ड्रामा जायते पावटी हें आनी कितें दुदाच्या दोब्यान अशें दिसता आयकतल्याक पळयतल्याक बट समथींग डिफरंट ताणें दाखयलां आनी तियात्र एकदम बरो वेता जरी तर हांवें विचारलें जाल्यार दिसता तशें नासता हें सारकें त्या तियात्रा होय सारकें शुअर दिसता तशें नासता ओके लॉरी बाब तुजी कांतारां कितली आमच्या ऑडियन्साक आयकूंक मेवता 2 कांतारां एक हांव सोलो म्हणटा आनी एक आमी चौको म्हणटात हांव डेवीड मायरन आनी सॅबी जायते पावट तुमच्या चौक्याक अशें जायते अप्लॉज मेवता लोक तुमकां वाखाणटा म्हणटकूच समथींग डिफरंट आसा लोकांक मानतात असो डेफिनेटली लोकांक मानतात तसलो आनी आमचे मदें 2 जाण कॉमेडियन आसात मायरन डेवीड सो एकदम बरो वेता तुज्या तियात्रावर कितें तयारी चालू आसा ओ येवपाचो आसा ऑक्टोबरान कोथमराचे 25 तारखेर म्हजो नवो तियात्र येता होय लास्ट इयरूच फिक्स जाल्ली डेट सो रेडी आसा कांय करूंक ना बट देवाच्या कृपेन सदांचे भाशेन बरो वावर हांव लोकां मुखार जिरूल दवरता दिसताना दुदाच्या दोब्यांत ह्या तियात्राचे एक वांगडी आयज म्हज्या सांगाताक आसा आमचे जॉयनिशा येवका तुका आमचे एक कार्यावळीन दुदाच्या दोब्यांत ह्या तियात्रान तुज्या रोला विशीं आमच्या ऑडियन्साक थोडें कितें सांगशीं दुदाच्या दोब्यान ह्या तियात्रान हांव एक धाकटी सून हाचो रोल करता हांव ऑफनेजींतले चेडूं एक व्हेरी इमोशनल पार्ट हांव ह्या तियात्रान भुमिका करता पळय तो मोर ऑफ घरांत कशें डिफरन्शिएशन जाता ताच्या वयर म्हजी आख्खी भुमिका आसा इज इट तुवें केन्ना जे रोल तूं करता ते तुज्या खासगी जिवितान पयलां जें घडटा तें वय चडशे ह्यात नाचल्या वो रोल केल्या वो स्टोरी पळयल्या पळय त्यो पासून एका कितार यो या हेज्या घरान जाल्या तेज्या घरान जाल्या हाका लागता ताका लागता म्हाका लागता कितली सिंपती तुवें गेन केल्या लोकांची केल्या जायती थोडी रडटात थोड्यांक फील जाता तर केल्या जाय जाणांची केन्ना तरी नेगेटीव रोल ट्राय केल्या नेगेटीव रोल हारी सेलीच्या तियात्रान एक धाकटूशी आसलो म्हाका रोल तितूनच आनीक नासलो जरी तर हांवें तुका आतां विचारलें तूं नेगेटीव तुका लायक जातलें काय सिंपती घेवपा सारकें रोल जाल्यार कितें सांगतलें सिंपती घेवपा सामकें म्हाका तसलें लायक इमोशनल पळय तसलें म्हाका झगडपाचें दिसता आसतलें हांव झगडटा वयतली पूण इमोशनल रोल चड लायक आनी स्वते तुमच्या डायरेक्टराक तुका कितें म्हणूं आसा आमच्या डायरेक्टराक पयले स्वाते देव बरें करून ताणें म्हाका तियात्रान घेतलें म्हूण आनी ताची बरोवपाची कला तो स्टोरी हाडटा तो टॉपीक सिलेक्ट करता जे विशय तो घेता ते सामकें आमकां लागता आमकां एक मॅसेज दिता पळय तसलें तो तेका वाटेन तो अवेरनस घडोवन हाडटा तर हाका लागून देव बरें करूं ताका तो आमकां ही मॅसेज दिवन आमकां अवेर करता त्या पासत एंड ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच थँक्यू जाणा म्हाका सगळी सोच हांव ऑफनेची वाटेर चेडूस जाल्यार कितें जालें म्हाका जबाबदारी घेवंक गमना सोच सांगू म्हणल्यार आमकां सिस्टरी ल्हानूच आसतना तो सगळें शिकयता वडिलांक कसो रिस्पेक्ट दिवप तीच मागणें वेळार करप जबाबदारी कशी घेवप सगळें शिकयता इश्टानो आमचे सांगात आसा कोंकणी पालका वेले आमचे फामाद कॉमेडियन तसो आमचो कोडेगात कलाकार आनीक आमचो बाब रेमंड येवका तुमकां आमचे कार्यावळीन डेवीड सोरोड प्रश्न तुका एक तियात्र जरी तर बरो चलतलो जाल्यार एक 80% जशें पयलीं तुमचो डायरेक्टर म्हणटा कॉमेडी आसूंक जाय गरजेचें हय कॉमेडी सारकी गरजेची कित्याक लोक सगळे टेन्शन घेताय न्हू सो लोकांक हांसों जाय चड तियात्रान आनी चड कॉमेडी आहा तो तियात्र साव हिट म्हणटाय
सो आमी सेबीन ट्राय केला ह्या तियात्रान जाता तितली कॉमेडी घालपाक पार्टीकूय कॉमेडी आहा भायरूय कॉमेडी आहा सो लोकांनी तियात्र चोवचो हे पावटी चड करून कॉमेडी जी आसा ती तुमच्या दोगांयची आखी फूल फ्लॅश आसा एक एक पावटी कॉमेडियन आमचे सिनियर कॉमेडियन इनवॉल्व आसता पूण हे पावट तुमचेरूच आखी कॉमेडी आटापलेली आसा म्हणटकूच तुवें कशे भाशेन हँडल केलें हँडल केलं म्हळ्यार आमचे सगळे कॉमेडियन आहाय ते हांव डेवीड चीड आनी स्पेशली रेमंड आमी चारूय जाणां मेळ ही कॉमेडी सारकी बरी केल्या आनी तेंगे सपोर्ट आहा म्हूण ही कॉमेडी बरी वयता आनी ती इसको सांगल्यार रोखडी आयकताय ते बरें कित्याक हो दोग जाण हांव ना रे म्हणटाय भाई तेगे तेशको आमगे एकवट बरो आहा न्हू कॉम्बिनेशन बरो आहा तेका लागून ही कॉमेडी बरी जाल्या तुमची दोगांयची कॅमिस्ट्री सदांच बरी आसता कित्याक लागून कित्याक हांव तापयता आनी तो म्हाका तापयता पूण कॉम्बिनेशन बरो वयता कित्याक जालें चड तियात्र जालो आतां बाराबर नाचताय सो कॉम्बिनेशन बीट जाता तेगे बरें न्हू तेगे कॉम्बिनेशन रिचर्डा कॉम्बिनेशन बरो जाता मागीर रिचर्ड म्हणजे बरें आमगे बरो जाता कोणूय कॉमेडियन दुसरो सपोर्टींग बरो आहा न्हू जाल्यार ऑटोमॅटीक तें कॉम्बिनेशन बरो जाता सो दुसरी कॉमेडियन देखून आमचे बरो सॅली आसता रिस्टन जायत कॉमेडी आसता रिचर्ड सो तेंगले देखून कॉम्बिनेशन बरो जाता कित्याक तें आमकां तेश कोन येताय आनी दुसरी एक्टर आमगेले आहा येता डॉली आहा जॉयनिशा मागीर रियोम आहा आमकां बरो सपोर्ट दिताय म्हाका मायरना आमकां बरो सपोर्ट दिताय स्टेजीर तेंका लागून आमगे कॉमेडी रोल आनी बरो जाता तूं खंय रावता कोण हांव खंय हांव म्हगे घरान तुगे घर खंय पडटा म्हगे घरूच खंय कांयच ना घरा कुशी कांय काम खंय रावता म्हगे घरा कुशी तुम दोगांय खंय रावताय एकामेका कुशी आतां हांव वयता तुका एक सांग म्हाका तुम दोगांय घरा एकीन रावताय ना आनी बारगो किमस रावताय ना हांव कितें म्हणटालो घर तुगे पांय मारिला ना ट्रॅक्टरान मारिला ना हांव कितें म्हणटालो तुगे पांय गव्हर्मेंट सर्वंट पयली ना सरकारी नोकर म्हाका दिता न्हू रेमंड एक बारीक बारीक जेन्ना तूं एंट्री मारता तेन्ना लोकांक जेन्ना आमी ऑडियन्सान आसता पब्लीक अशें आसता तेन्ना एक लोकांच्या तोंडार हांसो येता म्हणटकूच तुका कशें दिसता जेन्ना लोक तुका एक कॉमेडियन असो पळयता तेन्ना सारकें चड बरें जाता आनी बहुत दिसपाक म्हणल्यार कॉमेडियन सपोर्ट आसा चड जावं आमगे मायरन डेवीड रिचर्ड सॅली तेंगे सपोर्ट आहा डायरेक्टरा सपोर्ट आहा म्हूण हांव कोत्ता आनी अशें म्हाका डायरेक्टरान कितें दिलें आमगे कितें घाता लोकांक कितून आसूं आशिल्लें म्हणटा काडटा बरें जाता एंट्री मारता लोकांक जेन्ना लोक आसना तेन्ना कितली दूख जाता तें आमच्या म्हाका कित्याक आमी येयले न्हू आमी पालकार येयले कॉमेडियनाक चोयन व्हडल्या आमी लोकांगे काळजान बारीकसो एक जाग करपा येयले सो जेन्ना लोक आसना तेन्ना मातशें दूख जाता आसत तेन्ना सारकें आमी सांबोत जाता कितें येवजिलां तियात्र काडूंक मायरन ऑलरेडी घेवन येयलो म्हणटकूच तुजें कितें प्लॅन मायरन पयलीं काडटलो आनी एक तेगे तियात्रान हांव आसतलें खाडो खावडो धवो जा अरे निमाणे सुवातेर जे तुमचे भाशेन जे कॉमेडियन जावंक सोदता आमच्या पालकार येवंक सोदता तांकां तुमची मेसेज कितें सांग रे ये पालकाचे ये आमकांय कोण चान्स दिलो तुमकांय चान्स दितले कोण हे पालकाचेर आनी आमी आतां यंग जनरेशन आतां सिनियर कॉमेडियन आहाय पळय ते आमकां मुखार तुका ते सॅली बी रिचर्ड आमकां धाडटाय मुखार तुमी कोराय मुखार कॉमेडी सो तेंगे सपोर्टाक मेळटा तेंगे फावंडेशनाक मेळटा सो तेंको शिकोवन आमी मुखार वचोंक जाय आनी न्यू भुरग्यांनी हे सगळे आमी न्यूच आय आमी व्हड कॉमेडियन जालो ना अजून आमी न्यू आय आमी तुमचे भाशेन चोडटाय तुमी ये बाराबो मेळना पाल सांबाळया ऑल द व्हेरी बेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट थँक्यू सो मच आमचे मध्ये मातशें मिसअंडरस्टँडिंग जालो म्हाका दिसलें न्हू तेगे भयण म्हूण आनी हांव तुका काजार जावपा म्हूण पूण हांव जायना तुका काजार हांव तूं आनी मुका काजार जायना पात्र सांगते का तुमगे चॉयसू न्हू म्हूण ऐसो हॉलिडे में दोस्त का बॉयफ्रेंड आए मरे हेच्या बहुत दिसता येते ओ वेदर कोणाचं बिलपान तुज्या रोला वयर आमच्या ऑडियन्साक थोडे कितें सांग म्हज्या रोला वयर म्हटल्यार हांव आनी फ्रँकी दोगांय भाव आसताय भावाचो एकवट दाखयला सेबीन आनी खरेंच एक बरो तियात्र लोकां नदरेक हाडला सो म्हाका लोकांनी हो येवचो आनी पळोवचो म्हणून सगळें सांगलें जाल्यार लोक आनी कितें पळयतलो तुजो रोल लोकांनी मानून घेतलेलो आसा मानून घेतला वय आनीक जायत जाणांनी कॉम्प्लिमेंट्स येलाय एक मुख्यान फ्रँकी येयलें कॉम्बिनेशन बरें आसा म्हणून दोगांयनी भावांक गेलो बॉन्डिंग आहा तो बरो आसा म्हणून जायत फावटी कॉम्प्लिमेंट येले एकूच प्रश्न सोरोड प्रश्न एक पर्सनॅलिटी एका चेड्या म्हणजे कितल्या गरजेची जेन्ना तियात्र नाचता तेन्ना गरजेची देवाचें देणें तें जोणें एकल्याक मेवता तें बरोबरें
जे न्यू कामर्स आसा तांकां तुजी मॅसेज कितें? न्यू कमर्स म्हटल्यार हार्डवर्क सदांच आनीक या ट्राय हार्ड. आमचे सदांच सिनियर्स आसता ते सपोर्ट करता. इवन आमचे कॉमेडियन मायरन, डेवीड, रिमंड जावं फ्रँकी सगळे सपोर्ट करता. आनीक सगळ्यांचो एकवट आसा म्हणून त्याच बरो चलता. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. दुनियाभर भविष्यात कितें म्हणटा ती पळय. हे मोचे इरमोवान म्हाका लागून कितले सॅक्रिफायस केले तेवूय हांवें पळय. आनी तूं सांग आमचो माय पाय सोंपतोच ओपोचो इरमो जालो म्हजी मामी आनी मोचो ते. ह्या म्हज्या इरमाचेर कसलेंच दूख आयिल्लें म्हजें पळोवंक जावचें. हो आमचो मोगाचो घोरो. तुमी दोगांय सुद्दां एकवटान आनी मोगान सामो दिवचो आनी आमकां कांयच येना. इश्टानो आमच्या सांगात्याक आसा आमचो फादर एशलिफ. पयलीं सदां येवकार फादर तुका आमचे कार्यावळीन. फादर जेन्ना एक आल्तारार रावन जेन्ना तूं सेरमांव दिता तो एक वेगळो आनी जेन्ना तूं पब्लिकाक माचयेर एंटरटेन करता तेन्ना एक वेगळीच खुशालकाय. म्हणटकूच हे माचयेर एंटरटेन करून लोकांक तूं कशी मेसेज दिवंक सोदता? कॅनेडा बाय देव बरें करूं. हांवें तुजे जायते टीव्हीचेर शो चलयात. हांव केन्ना आशेन रावतालो केदो काय टीव्हीचेर दिसती पडटलो तुजे बरोबर. आनी आयज म्हाका दिसता सेबीच्या शोवाक एक संदी मेळ्ळी तुज्या सांगाताक ही मुलाखत करपाक. देव बरें काळजांत तावन. तुवें प्रश्न विचारला खेरीत भाशेन हांव वेगळो दिसता जावं स्टेजीचेर जावं ऑल्तराचेर जेन्ना मीस भेटयता तेन्ना देवान आमकां जायते गूण दिलो आहाय. आनी हांव म्हणटलो म्हाकाय जायते गूण दिले आहात. वेगळ्या पाद्रीकूय जायते गूण दिल्ले आसात. आमी वेगळे तरेन ते वापरतात. आनी जेजूनय केलें कित्याक जेजू वेगळ्या सुवाताचेर आसतना वेगळो स्वभाव आनी वेगळें बरेंपण वेगळें गूण ताचे असले ते दुसऱ्यांक ताणें वांटले. आनी म्हाकाय दिसता जावं तियात्राचे माचयेर जावं जीं कोण दुखी आसात निराशे आसात तांकां एक बरी खुशालकाय वांटपाक. आनी हांव एकूच रोल करता तो म्हणल्यार हांव तियात्रांत सेमी कॉमेडी कांतार म्हणटा. पूण त्या कांताराक खंय ना खंय एक संदेश आसता एक मॅसेज आसता. हांव म्हणटलो हो गूण आमचे फॅमिलीकसान येयला. मुगे डॅडी पयलीं तियात्र बरयतालो आनीक मामी एक्टींग करताली. आमचे भाव दुसऱ्या शेरीफ आरीफ तशेंच आमगे तित्यू सेल्वी कॉमेडियन सेल्वी मुगे तित्यू तोवूय बऱ्यांतलो बरो एक्टर आनी बऱ्यांतलो बरो कॉमेडियन. ताचे उद्देशे म्हाका हो गूण येयला. आनी मायरनूय आमी बरें सांगाता न्हय तोवूय केन्ना तियात्र आयल्यार केन्नाय सांगता. आनी एक उर्बा येता केन्नाय कोण एप्रिशिएट करता तेन्ना बरें दिसता. आनीक म्हाका दिसता तियात्रांतूय आमी एक बरी मॅसेज दिवपाक जाता. आनी हांवूय ही ल्हानशी हो गूण दिल्लो आहा तो आमगेलो वापरता. कित्याक हो सस्पेन्स दवरता. हांवें पयलें सांगलें जाल्यार तुमी तियात्राक येवचे नात. यू हॅव टू कम एंड यू हॅव सी द तियात्र. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट फादर. थँक्यू सो मच. पार्ट म्हाका मातशें आनी एक सेबीन न्यू कॅरेक्टर दिल्लो तेजे हांव मातशें भिलोलें की लोक हांसतलो म्हाका जातलें वो ना तें. बट आतां चोवपाक गेले जाल्यार एंट्री मातांच लोक हांसताय आनी जिवा बरें दिसता. तो म्हळ्यार तुमकां तो न्यू कॅरेक्टर चोवपाक जाय जाल्यार तुमी तियात्र चोवपाचो कित तो न्यू कॅरेक्टर दिलो आहा तो. तुज्या खासगी जिवितानूय तूं फास्ट उलयता? हय ते आपूण आतां कोण येता फास्ट उलोवपाक म्हाका जाय जा म्हणटा. इवन फोनाचेर उलयता दोना तूं फास्ट कित्याक उलयता ट्रेन वयता म्हणल्यार तें जालां आतां कॉमेडी कोण फास्ट उलोवपाक आपूण येता. पयलीं कॉमेडी करपाक आवडटाली? ना हांव आतां केदो 4-5 वर्स जालें कॉमेडी करता. पयलीं हांव कॉम्पिटिशन तियात्रां करतालें आनी आतां हांव कमर्शियल आयलां. रियोमागे सन आनी लॉरी गेलें आनी आतां सेबी दे दिवार 3 जालें. तुज्या सांगाता आमच्या कोंकणी पालका वेले गाजलेले कॉमेडियन आसा म्हणटकूच ताचो तेंको तुका कितलो गरजेचो? त्या कॉमेडियनाक धाकटे आसतसून हांव सगळ्या कॉमेडियना तियात्रा बीन येतालें जेनेटा बीन सगळ्यांकूच वयतालें. तेंकां बरें दिसतालें. केन्ना चिंतूना की हांवूय बीन लायक स्टेजीचेर रावन कॉमेडी करता म्हूण. आयज थिंगसान चोवपाक लायक आजू पासून हांव तियात्रा येता न्हू कोणाल्या चोवपाकूच जाल्यार सकलसून डिफरंट जाता आनी तूं एक्टींग करता तेदोना दुसरें जाता. सो जाय जाणांन म्हाका अशें करून सांगताय कितको इम्प्रूवमेंट करूंक जाय कितें. इवन आमगे आतां ग्रुपां आहाय ती पासून सांगताय हेल्प कोताय. सो ती बरी कोताय. सो थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. तुजें नांव? म्हजें नांव सिएना फुर्तादो. जिया डायस. सो तूं कोण? हांव सेबी दे दिवाराचें चेडूं. आनी हांगासर कितें करता?
हांव एक ओपनिंग म्हणटा आनी एंट्री म्हणटा. सिएना पोलीस सुवातेर तुमकां दोगांयकूय चिचे तियात एक कार्यावळी माय मोगाचो येवकार. आनीक तुजी कितलीं कांतारां ह्या तियात्रान आमकां आयकोंक? ह्या तियात्रान हांव 3 कांतारां म्हणटा. ओपनिंग दुओ, मागीर आनी एक करियोमा बाराबो दुओ आनी त्रियो चेडन आसा. इज इट तूं पयले पावट आसा प्रोडक्शनान वो पयलीं आसलें? ना, पयलीं आसलें हांव सेबी दे दिवाराच्या तियात्रान आनी आतां हितून. दुदाच्या दोब्यान जेन्ना हांव टायटल आयकलो तेन्ना तुका कशें दिसलें? जेन्ना सेबीन नांव सांगलें तेन्ना मातशें चिंतूंक पडलें आनी कोहल्या नांव आनी कितें. बट स्टोरी बीन सगळी बरी आसा, बरी मॅसेज दिता लोकांक आनी लोकूय हॅप्पी आसा तियात्रा वरवीं. डू यू प्ले एनी इन्स्ट्रुमेंट? कितें इन्स्ट्रुमेंट वाजता तूं? हय हांव वायलन वाजयता. सो तुजो भाव ड्रामर म्हणटकूच केन्नाय चान्स पडत जाल्यार वायलीन वाजतलें तियात्रान? हय वाजयता. ओके सिएन, फुडें तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें? तियात्रां आनी कांतारां करपाची योजिला वो कितें आसा? वय आसा एक्चुली म्हजें सोपोन तें तियात्रान भाग घेवपाक वो तियात्रान पार्टिसिपेट करपाक. आनी सेबीन म्हाका ही संदी दिली म्हणून हांव सेबीक काळजांतान दिनवासता आनी ह्या फुडें रावता ही तियात्रान एक्टींग करपाक वो सिंगींग करपाक. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू थँक्यू. हांव चड कशी म्हाका सेबी दे दिवारान ह्या तियात्रान असलो कोडेगांत रोल दिलो म्हणून आनी म्हाका सदांच असलोच रोल करूंक लायक जाता. जायते तियात्रान हांवें केला पूण ह्या तियात्रान म्हाका वेगळेच स्टोरीचो आनी हांव चड खुशाल हो रोल करूं. आनी हांव काळजांतान सेबी दे दिवाराक ताच्या गोरकांनीक ताच्या भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा. रियोमा मिनेझीस आमची दू सोर्गेस्त मारियो मिनेझाची योका तुका चिचे तियात हे कार्यावळीन. आनीक सोरोड प्रश्न म्हाका दिसता मेन रोल फूल फ्लॅश एक फर्स्ट टायम इज इट? येस, सेकंड टायम. पयले हांवें रिचर्डाची तियात्रान पूण दॅट इज अ सिंपल रोल. हे फावटी पयलेच फावटी हांव एक नॅगेटीव रोल करता आनी म्हाका खूब खोशी भोगता कारण म्हजो डायरेक्टर सेबी दे दिवार हाणें म्हजेर विस्वास दवरून म्हाका हो रोल दिले खातीर हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. डॉली, जेन्ना तूं नॅगेटीव रोल करता तेन्ना लोक तुका नॅगेटीव वद्दानूच पळयता म्हणटकूच तुज्या खासगी जिवितान तूं अशें स्ट्रिक्ट मातशें? पयलें आहलें म्हज्या बाबा कडेन पूण आतां ना. आतां तेंचे लायफ म्हणटच आमी तेंच्या फुड्यान सारकें रावंक जाय न्हू. बट येस, ऑडियन्स म्हाका जायतीं जाणां नॅगेटीव रोल करता म्हणजे गायो पासून पडटा पूण हांव खुशालकायेन घेता. समथींग डिफरंट खंय उतरां मेळटा, प्लस पॉयंट मेळटा. जेन्ना म्हाका सेबी दे दिवारान सांगलेलें की म्हाका नॅगेटीव रोल आसा म्हणून त्याच्या तियात्रान आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड कारण अशें असो रोल केन्नाच करूंक ना. पूण हांव म्हजे लागीं जाता ते पोरी हो रोल करता आनी आतां लोकांचेर आसता ती कशें मानून घेता ते पोरी. हॅव यू एक्सेप्टेड द चॅलेंज? येस, आय हॅव एक्सेप्टेड द चॅलेंज अँड आय होप यू आर लायक इट. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी. थँक्यू. तू राग समज तुवें आणलो आनी जेवणाच्या मेजार बसय जाल्यार तुका दिसता तो तुका परत त्या रेबडान येचो ना म्हणून. मामी मामी हे तर तुका कोण सांगतलो? रेबांचो तुको रेबाचो सोदलो. हे सगळे तू म्हाका कितें विचारताय? हा गो बाय, हे हांव कितें म्हणटा? तूं जावन आसा व्हडली सून ह्या घराची आनी त्या वचपांनी जितले भिकारी म्हणटोच तुका दिसना तूं व्हडली सून म्हणटोच तूं सांगता तेच घरान जावंक जाय म्हणून. आमच्या सांगाताक आसा आमचो तियात्राचो सेबी दे दिवार दुदाच्या दोब्यान हे तियात्राचो मॅनेजर आमचो पिटर आफोन्सो. पिटर बाब, पोलीस वाते तुमकां चिच्या तियात हे कार्यावळीन माय मोगाचो येवकार. आनीक तियात्र म्हणल्यार केन्नाच मॅनेजर अशें आसना म्हणल्यार आमच्या सेबी बाबान एक इनिशिएटीव घेयला एक तियात्रान एक मॅनेजर असो म्हूण तूं वावुरता म्हणटकूच तियात्राचो फुडार तुवें कसो पडलो? फुडार आतां सुवातेर बरो आसा आनी मॅनेज करपाक कोटींग लागता. सो सेबीन म्हणून लागलो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुका दिता एज ए तियात्र मोगी हांव. तो म्हणलो तूं सांबाळटलो. हांवें म्हणलें बरें, सगळें सांबाळटा, सगळें वेवस्थीन बरे भाशेन जाता आनी सगळे एप्रिशिएट करतात. आर्टिस्ट जे आहात ते, एक्ट्रेस जे आहात ती, पिटर तुजो वावर आमकां बरो लागला म्हणून एप्रिशिएट करतात. दर एका तियात्रान दर एका सिजनाक जरी तर मॅनेजर आसत जाल्यार एक डायरेक्टराचो बार उणो जाता अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता. वय डेफिनेटली सगळें हांवें पयलो शो एज ए मॅनेजर लॉरिका हें केल्लो
लॉरीचो मॅनेजर जालो 50 शो जाल्ले लॉरीक एप्रिशिएट केल्लो म्हाका लॉरीन एकूच पावटी म्हणलें पिटर आपणाक कसलेंच टेन्शन ना तूं सगळें सांबाळटा आनी तेणें खरें एप्रिशिएट करून हे पावटी म्हाका परतून सेबी दे दिवार म्हणलो पिटर तूं आपणाक करतलो हांवें वय म्हणलें करतलो तरीच पासून सरानूय म्हाका एज ए मॅनेजर म्हणून एपॉयंट केल्लो सेमिता वरिसाचो तियात्र येवपाचो ही आवय कसली तेजोय हांव मॅनेजर आहा मनीस सुवातेर आमची जी फॉरेनरां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता तुजी मेसेज हांव कांय सांगूंक सोदिना तियात्र येवन पळोवचो सगळे कडेन आमच्या गांवांत जाला फादर सिस्टरीन एप्रिशिएट केला आनी बरो तियात्र म्हूण वाखाणला आनी एंड पासून तो तियात्र पळयलो जाल्यार कोट्टा ही स्टोरी सस्पेन्स हांव कांय सांगूना लोकांनी एप्रिशिएट करून आमकां सांगलां तियात्र वन ऑफ द बेस्ट म्हूण ह्या सिजनाचो थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू आयची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेऊन आयल्या चिटचॅट तियात्र रोस्मी दायरा राखुया